स्कीम हाज्या लेटर डिस्ट्रिब्युशनच्या सोहळ्याक आणि तशेंच आमी कोविड रिलीफ पॅकेज जी सर्वसामान्य ट्रॅडिशनल बिझनेस तेंचे ट्रॅडिशनल ऑक्युपंट जे आसात तांच्या फॉर्म डिस्ट्रिब्युशनच्या ह्या सोहळ्याक म्हजे बरोबर व्यासपीठाचेर आसात आमच्या ह्या खात्याचे सेक्रेटरी श्री राजशेखर, तशेंच ह्या आमचे डायरेक्टर बाब जोशी, ह्या डेप्युटी डायरेक्टर ताहा आणि डेप्युटी डायरेक्टर सांतान, म्हजे समोर आशिल्ल्या सगळ्या म्हणजे गोंयकार भावा आनी भयणांनो, पत्रकार मित्रांनो, कार्यक्रम वेगवेगळे आसता. वेगवेगळ्या कार्यक्रमा फावटी वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे लोक आमी कार्यक्रमांतल्यान वेगवेगळ्या लोकांक मेळटा. आयच्या ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी रिलीफ दिवपा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक हांगासर आपयल्या. हांवें उतर दिल्लें की 15 ऑगस्टाच्या पयलीं आमी शक्य ती मदत ही लोकां पर्यंत पावयतले आनी त्या दुसार म्हज्या डिपार्टमेंटांत म्हणजे फॉर्म दिले, फॉर्म थोड्या जाणांनी भरून दिले आनी थोड्या जाणांचे फॉर्म हे प्रोसेस करपाक घेतले. जवळपास एक 125 सुमार फॉर्म फक्त आमच्या कडेन आयज पर्यंत पावल्ले. भितरले जवळपास एक 55 फॉर्म आमी सगळे स्क्रुटनी करून सँक्शन करपाक पावले. हांवें सुरवातीकूच कित्याक सांगता तर त्या फॉर्मांत एकूच क्रायटेरिया आशिल्लो की डेथ रिपोर्ट सबमीट करप आनी डेथ रिपोर्ट कदाचित खुबशे जाणांक मेळूंक ना म्हणून तेंच्यांनी हे फॉर्म सबमीट करपा खातीर कदाचित उशीर जालो आसतलो. बट इन फ्युचर जेंच्या कडेन जर डेथ रिपोर्ट सुद्दां हाडपाक आयदर गोवा मेडिकल कॉलेजीन आसतले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आसतले, वचून जर मेळना आसत जाल्यार तेच्यांनी डेथ सर्टिफिकेट रावन समेस्त उरलेल्या सगळ्या लोकांनी जे इलिजिबल आसात, जे आमी गरजवंत आसात, तेंच्यांनी ते फॉर्म भरचे, जेणे करून आमी जाता तितके बेगीन तांकां मदत दिवपाक पावतले. हांव अशें म्हणना की आमी खूब कितें तांच्या खातीर केलें, बट एक गजाल निश्चित आसा की पुराय देशांत गोंय एकूच राज्य आसा जेंच्यांनी अशा पद्दतीची येवजण काडली आनी अशा पद्दतीच्या येवजणेच्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी 2 लाख रुपया पर्यंत दिवपी हें पयलें राज्य आसा. अजून खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीची येवजण काडूंक ना आनी लोकां पर्यंत अशा पद्दतीन सगळ्या सरसकट लोकां पर्यंत पावूंक ना. आमकां खबर आसा की कोविडा सारकिल्ली महामारी म्हणजे जर हिस्ट्री काडून पळयत जाल्यार 100 वर्सांनी अशा पद्दतीची महामारी ही परत आयिल्ली आसा. जे देहांत जालो, जे गेले आमच्यांतल्यान, तांकां काय आमी परत हाडूं शकना. ते आपल्या फॅमिली खातीर जे करताले ते काय सरकार करूं शकना, म्हाका खबर आसा. कोणाच्या तरी घरांतलो पुराय आधारूच गेलो आनी एकटोच न्ही तर बऱ्याचशा फॅमिलींतले दोग जाण, तीग जाण सुद्दां गेले. म्हणजे सांगपाकूय वायट दिसता, इवन दो म्हणजे तांकां आधार दिवपीच कोण उरले ना. तेजी पुराय आमी भरून काडूं शकना. कोणाक आपलो बापूय गेलो, कोणाचो चलो गेलो, कोणाचो भाव गेलो, कोणाची भयण गेली, अशे कितलेशेच आमी एज ग्रूप जर पळयत जाल्यार काही जाण तर यंग एज ग्रुपांतले गेले. काही जाणांची ही वचपाची वेळी नाशिल्ली, म्हणजे ताच्या पयलींच कदाचित ही कोविडांतली महामारी जी आमी उलयतानाय म्हणटा, कोविडांतली महामारी जर येवं नासली जाल्यार तो वयचो नाशिल्लो. ताका हें दुयेंत जावं ना, कोवीड जावं नाशिल्लो जाल्यारूय बी तो इतक्यांत वयचो नाशिल्लो आनी कितलींशींच वर्सां जगूं शकतालो आसलो. तो कसो गेलो, ताका कारणां कितें हितूर हांव वचना. वेगवेगळ्या पद्दतीचे आसतले. बट गोंय सरकारच्या वतीन आमी पुराय सुरवाती पासून म्हणजे हांव मुद्दामून सांगतालो की भिवपाची गरज ना आनी बऱ्याच जाणांनी ह्या विशयाचेर टिकाय केली आसतली. बट राज्याचो मुखेली म्हणून पुराय राज्यांतले लोक हे म्हज्या फॅमिलींतले लोक, हे म्हाज्या खातीर म्हजे भाव, म्हजे भयणी आनी एखाद्याच्या घरांत एखाद्याचे कितें वायट प्रसंग येवप तेन्ना तो म्हाका म्हाज्याच घरांत येयल्ल्या सारको दिसता. म्हणून तर म्हणजे प्रत्येकाच्या घरांत जेन्ना एखादो वायट प्रसंग जालो तेजें जर सांतवण करपाक वयतले आसत जाल्यार तितकेंच वायट म्हाकाय दिसता. म्हणून आयच्या दिसा हांव चड न उलयता, फक्त हांव एकच सांगतलो की पुराय म्हणजे आमी आयुश्यभर जरी तुमकां पावूंक शकले ना, म्हणजे आमच्यात मदत 2 लाखाची मदत ही अल्प मदत आसतली, म्हाका खबर आसा. म्हणजे तेजें पुराय कॉम्पेन्सेशन आमी तो जे कितें करतलो तितकें भरून घेवपाक शकना. बट एक गजाल निश्चितूच आसा, सरकाराची म्हणजे कोवीड डेथ जाल्ल्या सगळ्या लोकांच्या बाबतींत हांवें विचारूय केला. खरें म्हणल्यार आमचे कावन्सिलर्स आनी बाकीच्या सगळ्यांच्या मार्फत तांच्या फॅमिलीं कडेन संपर्क करप सुरू आसा. आमी तांकां ट्रेनींग आनी ऑर्गनायजूय दिला. म्हणजे जो सपोर्ट सरकारा कडल्यान इन फ्युचर
ह्या फॅमिलींक दिवप शक्य आहा. म्हणजे आमी 2 लाख रुपया दिले आनी आमचें काम जालें अशें न्ही. तर त्या फॅमिलीक मोरल सपोर्टाची गरज आसा. त्या फॅमिलीक म्हणजे आर्थीक आदाराच्या बरोबर जाका आमी म्हणटा की कावन्सिलिंगाची गरज आसा. तांकां खंय तरी कावन्सिलींग करपाक जाय, तांकां फॅमिली सपोर्ट दिवपाक जाय. तांची आमी काही जाणांची म्हणजे एक बाकीच्या देशभरची कितलीशींच भुरगीं अनाथ जाल्लीं आसा. देवसुयोगांत आमच्या राज्यांत फक्त म्हाका आतां पर्यंत नोट जाल्या तितून 2च भुरगीं ही अनाथ जाल्लीं मेळटा. आमी तांच्याय कडेन आमचें वेलफेअर डिपार्टमेंट हें सपोर्ट करून तांकांय सपोर्ट एक वेगळ्या पद्दतीन करतले. बट जरी आमी पळयता की कोणाचो जाचो बापूय गेलो आसतलो बट ताच्या खातीरय बी किंवा ताची आवय गेली आसतली ताच्या खातीरय बी म्हणजे जगप हें खूब कठीण जाल्लें आहा. बट ताका सरकाराची जी येवजण लागू पडटा, जी येवजण ताका मेळटा, मागीर ती सोशल वेलफेअर मार्फत आसतली, वुमन एंड चायल्डाच्या मार्फत आसतली, एड्युकेशनाच्या मार्फत आसतली किंवा आमच्या इतर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत आसतली, जी येवजण ताका मेळटा ती दिवपा खातीर म्हणजे आमच्या गांवांत आसपी आमचे स्वयंपूर्ण मित्र आसतले किंवा जे बरेचशे किंवा मुन्सिपाल्टीनी आशिल्ले स्वयंपूर्ण मित्र आसतले, हे तांच्यांनी ह्या घरांतल्यांनी तांच्या कडेन संपर्क सादचो. हाजे व्यतिरिक्त आमचे जे कावन्सिलर्स म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, बाकीचे जे सगळे कावन्सिलर्स आसा हांकांय बी तांचो वैयक्तीक संपर्क ह्या लोकां कडेन आमी करपाक लायला, जेणे करून तांकां खंयसर आमी आदार कशा पद्दतीचो आदार म्हणजे जाका आमी कावन्सिलींग म्हणटा, फाल्यां सकाळीं तांच्या भुरग्यांच्या करियर कावन्सिलिंगा खातीर आसतलें किंवा तांकां फॅमिली कावन्सिलिंगा खातीर आसतलें. जी गरज तांकां जाय ती गरज दिवपा खातीर म्हजें सरकार हें तत्परतेन सदोदीत तांच्या बरोबर आसतलें. हांवें अल्पशा आनी आतांच्या पुरतेंच सांगना, तरी इन फ्युचर म्हणजे सरकार आनी मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी जबाबदारी आसा आनी त्या जबाबदारीच्या नात्यान तुमच्या बरोबर, तुमच्या दुख्खात तुमच्या बरोबर हांव सदोदीत आसतलो फुडेंय बी. ज्यो कारण ह्या पॅन्डमिकच्या काळांत म्हाका खबर आहा हें सगळें करता आसतना, वेगवेगळीं कामां करता आसतना आमी वैयक्तीक तुमच्या पर्यंत पावपाक शकले ना. कारण आमी बाकीचे सगळे कारण आयजूय बी पॅन्डमीक सोंपोवंक ना, आयजूय पॅन्डमीक चालू आहा, आयजूय लोक हॉस्पिटलान आसा. म्हणजे आयजूय एक्टीव केसीस ना म्हणटा जाल्यार कितल्योश्योच आसा. म्हणजे फक्त 2 दीस जाल्यार कोणाची डेथ जावंक ना. बट ताच्या खातीर म्हणजे आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाकूच जाय. हे पूर्ण प्रिकॉशन ना जाता म्हणा म्हणजे पूर्ण कोवीड सोंपता म्हणसर. बट हाज्या व्यतिरिक्त तुमकां जेन्ना जी गरज लागता हांवें त्या खातीर कित्याक सांगलें तर स्वयंपूर्ण मित्र हो आमचो पंचायतीन सदोदीत दर शेनवारा वता आनी तो गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आसा तांकां हांवें इन्स्ट्रक्शनूय दिलां की आमच्या कोवीड डेथ फॅमिलींतलो मनीस कसल्याय कामाक हो जर तुमच्या पर्यंत आयलो आसत जाल्यार ताका तें काम तत्परतेन तुमी करून दिवपाक जाय. कारण आमचो डायरेक्ट पॉयंट हो ताच्या कडेन आसा. त्या खातीर हांव ह्या जाहीर हाजे वयल्यान सगळ्या जाणांक आव्हानूय करता जेंचेर जो वायट प्रसंग आयला तांच्यांनी आमच्या दर शेनवारा ग्रामपंचायतीन किंवा मुन्सिपाल्टीन वचपी जो स्वयंपूर्ण मित्र आसा ताच्या खातीर तुमची कसलीय वेगवेगळी कामां आसतली, खंयच्या डिपार्टमेंटांतल्यान वेगळी मेळपी योजना आसतली, ती योजना घेवपा खातीर कदाचित भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर मेळपी स्कॉलरशीप आसतली, ती योजना मेळपा खातीर किंवा म्हणजे ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, ओबीसी डिपार्टमेंट हाज्या वरवीं जी योजना तुमी एलिजिबल कोणाचे इवन दो आमी म्हणटा की ट्रायबल अटल आश्रा योजना आसतली, घर बांदपाक मेळपाचे पयशे आसतले. सरकारच्या दरबारी अश्यो विविध योजना सदोदीत सातत्यान आसता. बट त्यो मनीस जर त्या म्हणजे डिपार्टमेंट तांच्या पर्यंत एकदां पावूंक शकच ना. बट त्यो डिपार्टमेंटाच्यो योजना कोणी तरी तांकां समजून सांगल्यो, तांच्यांनी तो फॉर्म भरून दिलो जाल्यार आमी निश्चितच तांच्या पर्यंत पावूंक शकतले. म्हणून म्हटलें की प्रायोरिटी दिवन तें काम करपाचें. म्हणजे स्वयंपूर्ण मित्र हे सातत्यान काम करतले. आमचे कावन्सिलर्स म्हणजे फुडल्या एक 5-6 म्हयन्याच्या भितर एक तरी विजीट ही तांच्या घरा कडेन करतले, तेंच्यो घरच्यो समस्या जाणून घेतले आनी खंयच्यो समस्या ज्यो आमच्या कडल्यान सुटाव्यो जावंक शकता त्यो समस्या ह्यो प्रायोरिटीन सोडयल्यो वयतल्यो. ताच्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. हे संवेदनशील सरकार आसा आनी हें लोकांचें सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचें सरकार आसा. आमकां दुख्ख तुमचें म्हाका खबर आसा म्हणून सांगता. हेका जोडून फक्त हांव 1-2 गजाली तुमकां मुद्दामून सांगता की जर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन तेन्ना प्रधानमंत्री विमा योजना काडलेली, प्रधानमंत्री विमा एक्सिडेंटल विमा योजना आशिल्ली आनी प्रधानमंत्री विमा नॅचरल डेथ आशिल्ली.
जर कोणाचो अकाउंट म्हणजे विमा योजनेच्या अंतर्गत जो मनीस गेला तेणी ही विमा योजना घेतल्या काय कितें हें कदाचित आमकां खबर ना. बट जेचो अकाउंट कोणाचो नॅशनलायज बँकेन आसा जाल्यार त्या नॅशनलायज बँकेन मुद्दामून चवकशी करात की इन्शुरन्सा खातीर तेजे 330 रुपया कट केल्ले आसा काय कितें. त्या बँक मॅनेजराक मुद्दामून वचून विचारात आनी जर तेजे 330 रुपया विमा योजने खातीर कट केल्ले आसत जाल्यार आयजूय बी तो मनीस हो 2 लाख रुपया तेका हे प्रधानमंत्री विमा योजनेंतल्यान मेळटले. हांवें इतक्याच कित्या खातीर सांगता, माननीय प्रधानमंत्री जेन्ना खंयच्यो योजना काडटा ह्यो सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक बेनिफिशियल जावपा खातीर काडटा. तेंच्यांनी काडलेल्यो 2 योजना ह्यो खूब म्हणजे विचार करून तेंच्यांनी योजना काडलेल्यो. कारण इन्शुरन्स कोण करता, इन्शुरन्स ज्याच्या कडेन एक्सेस पयशे आहात तोच विचार एकदां करता की फुडल्या आपल्या फ्युचराचो, फुडाराचो, फॅमिलीचो. बट तो बारीक मनशांनी काडचो जो मार्जीन जो डेली वर्कर तेणी काडचो जाल्यार तो करतलो आसत जाल्यार तो 12 रुपया 330 रुपया तेणी वर्साक एकदांच भरचे. म्हणून आमी गोंयांत तेन्ना जेन्ना सुरू जालें तेन्नाय आव्हान केल्लें की सगळ्या लोकांनी अशा पद्दतीचे इन्शुरन्स भरचे. पण खूब कमी लोकांनी, बट जेका तेजें इम्पॉर्टन्स समजलें तेणी हो इन्शुरन्स भरलो. म्हणून तर आमी मुद्दामून जे जे आज हयात ना तांच्या फॅमिली मेंबरान नॅशनलायज बँकेन वचून चवकशी करात आनी ताणें ते 330 रुपया भरलेले आसत जाल्यार ताका एडिशनल व्यतिरिक्त त्या बँकेंतल्यान 330 रुपया हे म्हणजे 2 लाख रुपया हे मेळूं शकता. हाजे व्यतिरिक्त जे कोण प्रायवेट फॅक्टरींनी जे काम करताले, प्रायवेट जेका ESI इलिजिबल आशिल्ले, हांव हे मुद्दाम कित्याक सांगता तर बरेचशे फावटी तेंच्या पर्यंत कोणूच मनीस पावना की परत तेजी चवकशी करपा खातीर. जो खंय तरी प्रायवेट फॅक्टरींत काम करतालो आनी जर तेजें ESI आसलें जाल्यार ESIच्या अंतर्गतूय अशा पद्दतीचो इन्शुरन्सची योजना आसता. ते वर्साक एकदां ESIच्या मार्फत 330 रुपया हे कट करतात. ते जे कोण प्रायवेट फॅक्टरीन आशिल्ले, प्रायवेट इन्शुरन्स आशिल्ले तेंच्यांनी बी अशा पद्दतीचो एडिशनली तांकां 2 लाख रुपया हे ESIच्या इन्शुरन्सांतल्यान मेळूं शकता. म्हणून ती तेंच्यांनी चवकशी करची जेणे मार्फत तांकां ह्या ESIच्या योजनेचोय तांकां फायदो जावपाक शकता. आमच्या 3000+ डेथ हे गोंय राज्यांत कोविडा खातीर जाले. ते ह्या योजनेक जे जे इलिजिबल आसा, आमी म्हटलां की गरजवंता पर्यंत आमी पावचे. जे कोण इलिजिबल आसा जेंच्यांनी खंयसरूय म्हणजे एखादो दुसरो जाता तितके बेगीन म्हणजे डॉक्युमेंट जरी हेवटेन तेवटेन जालो त्या खातीर हांवें डेथ रिपोर्टाचें सांगलें. डेथ रिपोर्ट हाडपा खातीर बरोचसो कदाचित उशीर लागता म्हणून थोड्या जाणांनी फॉर्म दिवंक ना. त्या खातीर तो डेथ रिपोर्ट मेळना सुद्दां जाल्यार तांच्यांनी फॉर्म सबमीट करचे. आमी व्हेरिफिकेशन गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या बरोबर ते कोवीड डेथान ताजें नांव आसा काय ना किंवा सुपर स्पेशालिटी हाच्या बरोबर आसा काय ना हें व्हेरिफिकेशन करून घेता आनी मागीर ताजो फॉर्म सँक्शन करून दिता. जेणे कोणी जाता तितके बेगीन ते फॉर्म सबमीट करचे. दुसरें बरेचशे आनी एक कन्फ्युजन लोकां मदीं आसा. आमी फॅमिलींत एकट्या खातीर म्हटलेलें, बट जर 2 जाण भाव आसत जाल्यार त्यो 2 वेगळ्यो फॅमिली आसा. कारण तेज्यो 2 वेगवेगळ्यो फॅमिली आहा. कारण तेजी बायल आसतली, भुरगीं आसतली, हाजी बायल भुरगीं वेगळी आसतली. त्या खातीर एकाच घरांतले 2 वेगवेगळे भाव मॅरीड आसत जाल्यार तेज्यो 2 वेगळी फॅमिलीज आसा. त्या दोगूय जाणांनी वेगवेगळे ताजे जे कोण डिपेंडंट आसा तांच्यांनी फॉर्म भरचे जेणे करून आमकां त्या दोगांय पर्यंत ते पयशे जे आसा हे तेंच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमकां मदत जातले. ती मदत तांच्या पर्यंत पावची आनी खरीच मदत गरजवंता पर्यंत पावची अशें सरकारचो ध्येय आसा, सरकारचो उद्दिश्ट आसा. त्या खातीर मॅक्झिमम चडांत चड लोकांनी भरून घेवचें. तुमी आज तुमकां सँक्शन लेटर म्हाज्या हस्ते दिली वयतली. हे सँक्शन लेटरांत तुमचो आसलेलो अकावंट नंबर जो तुमी दिला तो परत एकदां व्हेरीफाय करात आनी फुडल्या 8 दिसाच्या भितर म्हणजे ऑलरेडी जालें तुमकां आतां जे आमी सँक्शन लेटर दिता 54 लोकांक पयशे ऑलरेडी आमी तेंच्या अकावंटाचेर आयजूच तेंच्यांनी ऑलरेडी पावयले. चुकून जर कोणाच्या अकावंटाचेर चॅक करात जर 2 लाख रुपया पावूंक ना म्हणजे ऑलरेडी तेणी म्हाका सांगलें की 2 लाख रुपया आज तुमच्या अकावंटाचेर ऑलरेडी पावले आनी जर ते पावूंक ना आसत जाल्यार परत एकदां तुमी आमच्या खात्या कडेन फोन करून किंवा तांकां कॉन्टॅक्ट करून संपर्क करात. चुकून जर म्हणजे एखाद्याचे अकावंट नंबर चुकला आनी कितें जावन जर दुसरे कडेन पावला आसत जाल्यार ते रेक्टिफाय करून दितले. हाज्या फुडें उरलेले जितके आसा ते आमी सँक्शन लेटर्स जी आसा ती तेंच्या पर्यंत पावयतले आनी द सेम डे सँक्शन लेटर मेळ्ळें काय दुसरेच दीस जे आसा हे तेज्या पयशे अकावंटाचेर जे ते रिलीज करतले. आमी सँक्शन लेटर इतक्याच खातीर की तेजो अकावंट नंबर हो तेंच्यांनी चॅक करचो, व्हेरीफाय करचो जेणे करून तेजे पयशे हे दुसरे दीस ताज्या अकावंटाचेरूय पावयतले.
हे पयशे सँक्शन जावपा खातीर जसजशे फॉर्म आमच्या कडेन येता तसतशे एवरी 8 days आमी जी आहा पयली जितके फॉर्म पावता हाज्या फुडें इन्स्ट्रक्शन्स हांवें ऑलरेडी हे बाकीच्या स्किमी सारके न्ही जितके बेगीन आमकां फॉर्म्स मेळटले तितके बेगीन आमी दर 8 दिसांक तितके फॉर्म जे आसा हे सँक्शन करतले आनी तुमच्या पर्यंत पावयतले जेणे करून सरकारची ल्हानशी मदत ह्या त्या फॅमिलीक जावची आमी म्हणटा की तुमच्या घरांतलो करतो पुरुश गेला आसत जाल्यार तांकां निदान त्या फॅमिलीक आधार त्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर आसतले त्या फॅमिलीच्या फुडल्या कामा खातीर आसतले वो आधार ह्या नात्यान आमचो तुमच्या पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा हांव दुसरी स्कीम जी आसा दुसरी येवजण जी आसा आमी म्हटलां की ट्रेडिशनल अकुपंट ह्या ट्रेडिशनल अकुपंटान जे ट्रेडिशनली बिजनेस करपी मिठागार करपी आसतलो खाज्याकार आसतलो वेगवेगळे जे आमचे अप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता कितले टोटल ट्रेडिशनल अकुपंट 82 ट्रेडिशनल अकुपंट आसात गोंयांत ते ट्रेडिशनली बिजनेस करपी खाज्याकारा पासून इवन दो तितून आमी रिक्षाकारूय इन्क्लूड केल्लो आसा आनी तितून आमी हे स्कीम दिवपी पायलटांची स्कीम सुरू जातलीच बट हे फावटी वन टायम आमी पायलटांकूय हितूर घेता पायलटांची वेगळी स्कीम आसात बट हे फावटी आमी पायलटांक सुद्दां हितूर घेतलेले आसा अशे 82 बिजनेसीस जेंचे कोविडाच्या ह्या कार्यकाळात तांकां पुराय 1 वर्स 1.5 वर्सभर तांकां कसलोच बिजनेस जावंक शकूंक ना ताती हे फॉर्म आमी आज दितले हे फॉर्म सिंपल फॉर्म आसा तितून व्हडले डॉक्युमेंट्स कांयच ना तांच्यांनी ते फॉर्म सबमीट करून दिवचे आनी तेय बी गणेश चतुर्थीच्या पयलीं हे पयशे तांच्या एकावंटाचेर डायरेक्टली आमी पास ऑन करतले तेच्या एकावंटाचेर डीबीटींतल्यान तेंच्या एकावंटाचेरूय हे पयशे वयतले त्या खातीर अशा पद्दतीन गोंय सरकारचो हो पुराय म्हणजे तुमकां सगळ्यांक मदत करपाची जी येवजण आशिल्ली ते आमी येवजणेक सुरवात केल्या काल आमी फ्लड रिलीफ आशिल्ले ज्यांची घरां म्हणजे उदकांतल्यान व्होंवून येयले आनी ज्यांची घरां पडलीं अशा लोकांक 2-2 लाख रुपया दिले जवळपास 93 लोकांक आनी उरलेल्या 1000 भर लोकांक कोणाक 20-25 हजार कोणाक 50 हजार कोणाक 1 लाख आनी ज्यांची घरां पडल्या तेंची घरां बांदून दिवपाची मदत हाजी काल केली आनी आज जे खरोखर जे आज ह्या हयात ना बट त्यांच्या फॅमिली खातीर आधार दिवपा खातीर म्हणजे गोंय सरकार हे सर्वतोपरी सगळ्या खातीर म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ म्हणजे जात धर्म भेदभाव खंयसरूच कसलोच न दवरता आमी सगळ्या लोकां पर्यंत सगळीच हर तरेची मदत जी आसा ही सदोदीत दिवपाचो प्रयत्न हो म्हज्या सरकारा कडल्यान जाता तुमचे सगळ्यांचे म्हणजे आमी म्हणटा हयात ना ताच्या आत्म्याक शांती लाभो तुमकां आमच्या कडल्यान ज्या वेळार जी मदत जायी ती करपा खातीर हांव वैयक्तीक आनी म्हजें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे सदोदीत म्हणजे वेलफेअर करपा खातीर किंवा लोकांक गरजवंतां पर्यंत पावपा खातीर सदोदीत जे तत्पर आसता ते हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन तत्परतेत काम करतले तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद आतां पर्यंत आसा तो गोंय सरकारचे असोच आशिर्वाद आसूनी देव बरें करूं देव बरें करूं सर समाजा खातीर आनी समाजांतल्या जनते खातीर तुमची तळमळ तुमच्या उलोवपांतल्यान दिश्टी पडली आनी अशेंच सरकाराकूय लोकमनाची आनी लोकांचे जे विचार आसात किंवा लोकांची जी आवश्यकता आसा ती पुराय करपाची तुमी एक उतर दिलें त्या खातीर चडांत चड देव बरें करूं आतां कोवीड दुयेंसान जांकां आपलो जीव वगडावचो पडलो तांच्या घरच्यांक समाज कल्याण खात्याचे वतीन दिवपाक येवपी अर्थीक मदतीच्या संमतीपत्रांचें वितरण जातलें हांव नांवां वाचता त्या प्रमाणे तुमी येवन आपली सँक्शन ऑर्डर घेवची भोवमानेस्त मुख्यमंत्र्यांक विनंती आसा की तांणी हे सँक्शन ऑर्डरी वितरीत करची वनिता वसंत नायक उपकार करून येवटेंतल्यान येयात आनी त्या वटेन देवात जेणे करून दुसऱ्या मुखावयल्या येवपाक बरें पडटलें वनिता वसंत नायक रेवोडा बार्देस Maria Braganza मुड्डावाडा सालिगांव कविता उमाकांत बांदोडकर सरवण डिचोली
अनुजा अर्जुन सावंत, सरवण डिझोली. ज्योत दीपक शिरगांवकर. सरिता उमेश कामत. नयना अडारकर. नयना अडारकर. हाँ, मस्त. नयना अडारकर. सरिता उमेश कामत. ग्वेनगोलिन प्रिसिलिया लोबो. लता पिल्लमवार. लता. स्नेहा मेहुल केसरकर. सरिता बाबाजी ठाकुर. लता. स्नेहा केसरकर. सरिता बाबाजी ठाकुर. मोहिनी गणपतचारी. विंदा वासुदेव नायक. बबिता सूर्यकांत नायक. मोहिनी कृष्णा नायक. शोभा दिनकर अंबेकर. निर्मला एकनाथ गावकर. सपना वासुदेव गावस. तुलसी रुकमाजी लंगोटे. Conceição Maria Fernandes. Salmina Conceição Braganza. प्रवीण टी चारी. शिल्पा मयूर धुमे. शिल्पा मयूर धुमे. मनवी गिरीश पागी. काणकोण पाळोले. दमसियाना फर्नांडिस. मनवी गिरीश पागी. दमसियाना फर्नांडिस. Benedicto Beda Fernandes. Benedicto. Antonio Rosario Cirillo Fernandes. Antonio Rosario Cirillo Fernandes. Valentina Barreto. संजोता चंद्रशेखर पेडणेकर.
शमशाद बानू, शमशाद बानू, ललिता गणेश नायक, सिमोनिया दिविना सुआरिस, मारिया मगदलीना फर्नांडिस, गौरी सखाराम कांदोळकर, कैनेटिना डिसिल्वा, मुमताज बी दावल साहब संगम, जुजेलिना कार्नेरो, जुजेलिना कार्नेरो, अब्दुल मजीद शेख, अमिलिया मिरांडा, नितिशा नारायण सावंत, नारायण रामनाथ कलंगुटकर, सुगंधी आर साळगावकर, सुगंधी आर साळगावकर, फ्रेडरिको पाइशाओ ऑर्लांडो लुइस, केरोबिना वालेस, तुलसी संजीव देवाडिगा, जोकिना डिमेलो, आमचेकडे नाव नोंदणी केल्या त्याप्रमाणे सगळ्यांचे वितरण जाल्ले आसा. जरी तर तुम्ही कोण उसरा पावला किंवा कोण उरला जाल्यार तुम्ही सांगचे. सुनीता गोविंद परब, मोडेसी डोमिंगो काबो, बोमी गंगो लंबार, मंजिशा महेश गवळी, रामा गणेश सतपालकर, सिमोनिया दिविना सुआरिस, माधुरी महेश उपाध्ये, आजिमा शाह, निकिता एकनाथ कासकर, करमुद्दीन उमर शेख, रोज पैट्रिसिया जेम्स कुट्टनीलत, अपर्णा येसु देवीदास, फॉर्म्साचे डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे हांगासर सुरवात जाता. मागीर तुमच्यांनी भायर अनऑर्गनायज किंवा मार्जिनायज जे कोण आसात त्यांचे प्रतिनिधी कोणी जर आसत जाल्यार तांणी वेदीर येवचे आनी भोवमानीस मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी ऍप्लिकेशन फॉर्म घेवचे. असंघटित किंवा दुर्लक्षित क्षेत्रातले ही 5,000ची स्कीम आसा. 5,000 रुपया असंघटित आणि दुर्लक्षित जे क्षेत्रातले लोक आसात तांचे खातीर आसा. अर्जांचे वितरण भायर जातलेच. त्या बरोबर भोवमानीस मुख्यमंत्री तुमकां आपल्या हातांतल्यान अर्ज दिवंक सोदतात तेन्ना बेगीन येवचे आणि अर्ज स्विकारचे.
बाकीच्यांनी मागीर घेवपाक जाता सगळ्यांक दितले ते प्रातिनिधीक स्वरुपान थोड्या लोकांनी येवचे बाकीच्यांक भायर हे आसा कावंटर आसा थंयसर तुमकां दितले जे बेनिफिशरीज आसात जांकां वितरण जालां तांकां सगळ्यांक विनंती आसा की एक ग्रुप फोटो खातीर तुमी मातशेर येवचे सकयल वयता भवनेर मुख्यमंत्री सकयल येता या. भोमानेस मुख्यमंत्री सकयल येतात तांचे बरोबर सगळ्यांनी जे बेनिफिशरीज आसात जांकां सँक्शन ऑर्डर मेळ्ळ्यात आनी जांकां आतां फॉर्म वितरण जाला त्या फॉर्म जे जाणी जाणी घेतल्यात आनी फोटो जाल्या नंतर आभार प्रकटन जातले वोट ऑफ थँक्स जातले त्यानंतर मागीर वचपाचें आसा आनी वचच्या पयलीं सगळ्यांनी भायर रिफ्रेशमेंटाची वेवस्था केली आसा.